अखिल गोवा दलित महासंघान आयतारा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराक 56व्या महानिर्वाण दिसा निमतान आर्गां ओंपली। सभापती राजेंद्र आर्लेकार ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरो आशिल्लो। दलित समाजातल्या मानेस्तांचो ह्या वेळार भोवमान केलो। विद्यार्थ्यांक शिश्यवृत्त्यो भेटयल्यो। आम्ही कितले दीस बाकीच्यांच्या मार्गदर्शनाचेर आणि बाकीच्यांच्या जीवनाचेर उबे रावतले। आमच्या पायाच्या भितर, आमच्या हातीच्या भितर, आमच्या मनगटाच्या भितर ताकद शक्ती आसा की ना, या सगळ्या गोष्टींचो आयज खरें म्हणजे विचार जावपाक जाय आशिल्लो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपले परावलंबी जीवन जगचें अशें आमकां केन्ना सांगूंक ना। तांणी सांगलें की तुम्ही स्वताच्या ताकदीचेर शिकात, तुम्ही स्वताच्या ताकदीचेर हांगासर संघटीत जायात आणि स्वतःच्या संघटितपणाच्या आणि शिक्षणाच्या आधाराचेर आपल्या कामा खातीर संघर्ष करा। तो शिक्षण क्षेत्राचो म्हणल्यार रोस्टर सिस्टम, जी शिक्षण आपल्या जॉबाच्या जॉब 2% जो जॉब आमचो समाजाक आतां मेळटा ते गेल्या पयलीं आमकां 15% मेळटालो। तो सरकारान तो 2% केला आणि जो रोस्टर सिस्टम जी पद्दतीन जर तो तेंच्यांनी जो सिस्टम केल्या तितून आमकां तेतूंतल्यान आमकां सामकें 0%चेर तेणें हाडलेलें आसा। पूण आमी सरकारा कडेन मागता जावं सभापतीन हेजेर लक्ष घालचें। वास्को चिखले खेळा खात्याच्या ग्राउंडाचे मेंटेनन्स नाशिल्ल्यान भुरग्यांक थंय सारकें खेळपाक मेळना। त्या ग्राउंडार नाका सामान आनी कोयर पडिल्लो आसता। बियरीच्यो बाटल्योय मेळटात। ह्या ग्राउंडार धुल्लोय भरपूर आशिल्ल्यान खेळटल्यांक नाका शेवट जाता। खेळटल्यांक हे गजालीचो नित्याचोच त्रास जावंक लागला। पार्ट्या गेलो तो काय दिदो नेचुरल कभी नहीं होता इतना नेचुरल का तो खतरा दाड़े उसमें सड़ापत आणि इवन स्कॉलाची भुरगीं बसून हांगा धाकटे धाकटे येतात मार्चिंग करपाक हें करपाक, पूण हांगा कितें मेंटेनन्स काय ना। बियरी पिता, सिगरेटी ओडटा आनी अशें नाका जाल्यार धंदे थंय जाता आनी हें मातशें सरकारान तेजेर पळोवचें। कंडिशन इतलो पॅथेटीक आसा ते हाडपाचें लायकी ना थिंगा। इतलो धुल्लो जाता सो आमी सगळो तो धुल्लो इनहेल करता, सो इतले प्रॉब्लेम जाता। हिंगा ल्हान भुरगीं स्कुलाची तेची व्हडली जाणटी येता, सो इट इज अ प्रॉब्लेम फॉर एवरीबडी ओवर हियर। फुटबॉलाची ओढ लागतली जाल्यार ल्हान वयातूच भुरग्यांनी फुटसाल खेळप अशें फुटबॉलाचे जाणकार कोच मानतात। मडगांव यूथ फुटसाल अकादमींतल्यान कोच सुकुरबाज प्रशिक्षण दिता। फुटसालाचे प्रशिक्षण घेवन सुकुराचे विद्यार्थी फुटबॉलांत गोंया खातीर खेळपाक पावले म्हूण कोच उमेदीन आसा। Many parents have approached me to start with under 4, 5, 6 years old, which I have not taken because they are too small to be with these children. So hopefully by January 1st, I am planning to start a batch for 4, 5 and 6 years old, which is a good age to start. The smaller they start, it's better. They just have to come and enjoy themselves. It is no restrictions, no guiding them. They just come, enjoy themselves. We have some fun games for them, few drills, workshops, and then a game for them to enjoy. No restrictions, and we have boys and girls mixed coming here, and we just want them to basically to enjoy the game. That like everyone wants players who play well, and like there are ones who cannot just play the game but would like to come to play. So no one takes them where they want like everyone wants the best player. There are few who start with ones who even cannot kick the ball. So that is the idea of starting, so that everyone gets an opportunity. So we don't know, as coaches, we are no judges to judge who will become a player in the end, but we have to give our best so that they turn out to be good. And 5 to 6 of my boys, that is Khalil Gomes, Jonathan Viegas, then your Lionel Fernandez, Kaif and Aaron Vaz have
represented Goa recently in the Under-13 tournament festival in Kalyani. शेनवारा राती कानोळे डेव्हिड गुएट्टाचो शो बरोच रंगलो. ग्रॅमी अवॉर्ड जैतिवंत डीजे डेव्हिड गुएट्टाचो शो पळोवंक गोंयकार धरून पर्यटकांनी उपाट गर्दी केली. सुपरस्टार इंडियाचे फायनलीन गुएट्टाचो कॉन्सर्ट जालो. देशभरातले डीजे हे कॉन्सर्टांत आपली कला दाखयतात. आमचो विजय ओमकार फळारीन शूट केले डेव्हिड गुएट्टाचे कॉन्सर्टाचे कांय खीण पळोवया. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा facebook.com/prudentmedia ह्या अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान हे खबरां चित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.